हॅलो एंड येवकार सगल्यांक आनी हे व्लॉग मातशें डिफरंट कित्याक आमी चिंतलो तशें करून हे व्लॉग जावना. सो सांगपा म्हळ्यार आमगे बोगलेक दोंगर आहा आमी तेजे गेल्लीं काण्णां आनी चूर काडपा माया म्हयन्याक. दोंगरार म्हणटा आमी चोडी आनी चाराय मेळ्ळी बट मुखार कितें जालें तें मागीर सांगता. हो दोंगर बी आहा तो आमगेल्या गांवां आहा सगळें आमगे गांवांक आहा न्ही रे. न्हांवपा जाय आमगे गांवां आहा पिवपा जाय आमगे गांवां आहा. हे ना ना पिवपा देखून मेळटा. पिवपा मेळटा आमगे थिंगा पिवपा मेळना काजू कोताय न्हू. काजू कोता सारकें चल यो. हे दोंगराचे उंच एक पुरीस आहा कास्ता थंय तो हांव दाखयता तुमकां आज. तुम दाखयता हांव रे ये एनर्जी आहा मरे तुमकडे. वाघ मोठो आतां दिसती पडा पॅनीक जावपा शिरी पडा सारकें. आनी स्लो वचपाचें आनी स्लो वचपाचें आनी वाघा म्हणपाचें आमकां हा न्हू वचपा आनी माजरां मातशी पोसपा न्हय. अगर म्हळ्यार ऑन अ सिरियस नोट हे दोंगराचे मुठाय वाघ आहा आनी आमगे गांवांकूय बीन वाघ भोंवतालो जायते जाणांक CCTV कॅमेराचेर तो कॅप्चर जाला. सो सारकें वसाय कोण अशें उडकी मारली सरेंडर. उडकी मारप ना दाणा न्ही रे. दाणी आनी तो जाता कितें तेका अगर तेका हितू मोठे दांड हो दाणा बिस्तो हाडा आमगे सेफ्टीक कळना तुका याय सारकें या सकाळ सकाळी याय सगळीं नो मस्तीपणा हियर ओके. हांव हिंगान चिकोल उडयता मरे कोण कोण वय थिंगसर चिकोल उडयताय लोक वेरी बॅड कोण हें कसं फावट रे हें कसं झाड काय खबर ना म्हाका हें कसं झाड तें म्हाका खबर ना आनी तें फोकसूय बीन जायना. जाम जालो तूं बेगीन तूं मान कितें रे पुरीस बरो वचा आतां मातशें. हो दोंगराचेर आमी पावले आनी आतां आमी दिसता आमी मेळ्ळाय म्हण आमगे डिटेक्टिवा धाडलो पयलो काण्ण चोवपा आहाय जाल्यार डिटेक्टिवा मेळचो म्हाका सो तो आतां काडा आमी काडपा यो. तेका वाघ बी आहल्या पयलो एका हांयेन दी म्हूण धाडलो ना मस्ता कोण यो हे सगळीं हांय तन्नी आहाय हय राय आतां बरीं आहाय जाल्यार चयता राव. तुका आवाज येवपा ना मगे आवाज येतलो बोगली मायका कडेन आनी उलय तुका मेळ्ळें सत्याकाय मेळ्ळें आनी म्हाका एक मेळ्ळें. आतां आमी खाया ओके चर्स. हें म्हाका बरें अनोखा झाड मेळ्ळें अशें आनी चोवपा बरें सुद्दां म्हळ्यार म्हाका दिसना खावपा मेळटा म्हण आमकां कळना कितें कुत्रे आं कितें पोटेश मरे तितून रे ही कोण म्हणटा ही चुन्नां कोण म्हणटा ही चारां म्हाका सुद्दां ही चार म्हूण तुमी सांगा ही कमेंट सेक्शनां हें कितें तें जालां यार जाल ना ती बरी हाया नुस्तें ना जाल्यार मेळना पोट सकल कॅमेरामॅन चोयता म्हाका. आमगे पोत म्हणटा बोललोली आनी म्हाका खबर आसलोली उंच एक फुरीस आहा म्हूण सो हांवें तें म्हणलें उंच या आनी फुरसा थिंग चोया बरो एक व्यू मेळटलो आमकां आनी आमी वाट सोदपा लागले. कास्ता व्यू आमगे आख्खो गांव दिसती पडटा दिसती पडटा रे कोणूच गेलो न्हू सकल. अरे तो पुरोलो हांव सांगता तुका तूं आयकना कित्याक म्हगेलें आं आरे रस्ता लेपडागेर वचना मरे वचपाचो ती वाट म्हाका सुद्दां पुल्लोली बट आमी एक कडेन थांबलो थिंगा आमकां कोण उंच सकयल देंवता तो फाल्यां आवाज येयलोलो. अशी वाट ना उंच कोण येता न्हू हय रे उंच कोण येता
तेसो वचो मेळटा रे राव 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 गेलो तो आवाज हां सांगता म्हाका उच कोणागे चलता आसतना आवाज येयल्लो कळना तुका आतां तो मनीस वचोन मार तें हांव नाको अरे पयल्या म्हणोन तेका लागून आवाज येयलो रे म्हणून हय तेन्ना हांवें वगराल मरे आयकलां तेन्ना कोणागे चलत तो पांयां आवाज येयला म्हळ्यार उच मनीस हितून आसतलो हय रे मनीस फुडें आसपाना तो चल माल्या बरी कळटी फुरसाच्या मातशें पावपाना यो हय चल चल या या पाल्या आवाज आमी इग्नोर केलो आनी तेंका दिसती पड आमी तरी चारां झाडां तेका लागून आमी काडपाक लागलीं आनी तेन्नाच थिंगा झाडां सकयल कोण तरी सडनली येवन थांबवले असो आनी आमचो थंय असो अशें म्हूण म्हाका दिसोलें एक शॅडो असो तेन्ना आमी रोखडींच थिंगसान धांवलीं हय रे जाण रे अरे म्हाका थिंग कोण दिसती पडना रे सारकें हें कोता तो अशें करून कोण अशें करून येवन चोयता सामका कळना तुका आनी सारको अशें करून मातये कलर असो सो अरे केस अरे मुगे आनी गो शी रे बाबा वेट 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 सकाळचें हांवें हांव थंयता बेगीन कोण जावं तो बट हांवें आनी मातशें आतां दोगूच जाल्यार स जाल न्हू सो स जाल म्हणटकीर मातशें काडूं जाता आनी स ना तोय बीन देंवलो सो मे बी तांकां टायम आसतलो येवपाचो भायर म्हण आतां तो थिंगा रावल्या पुरो कित्याक आमी दोंगराचे थिंगा आवाज येयला न्हू रे सारको कोण तरी अरे तूं थिंग गेल मरे थंय मुळाक की थिंग कोणागे पांयां आवाज येता म्हणून आनी हांव थांबलो मरे हांवें आयकिलो पांयां आवाज येता फरेंच म्हळ्यार मनीस कांय जावपाना न्हू मनीस कांय उंच आसपाना थिंगा सो ऑफकोर्स हितू मोठे पांय कोणागे आहाय हांवें पयल्या म्हणोन आनी तुवें मागीर चोयला थिंगा आवय चड म्हळ्यार अरे म्हाका अशें करून येवन कोण थांबल्या भाशेन जाय रे म्हाका तेन्ना म्हणना तुका हय पांयाचो तेंच धांव म्हणून थांब गाडीचें म्हण हांवें फरें अरे हांव कित्याक चड भिलो कित्याक आमगे गांवां फरें भोंवता एक बिबटे वाग तेका लागून चड भिलो हांव ना जाल्यार हांव रे रॉंग सायड येयला चय आनी ही घेवन आमी घरा येतलीं हो एक्सपिरियन्स आमगे बरोय गेला आनी मातशें भिवपाचोय गेला कित्याक कोण खबर ना म्हळ्यार कितें आमी चोयलाच थिंगा गूड एंड नाव येस थँक्स फॉर वॉचिंग तुमकां कितें दिसता तें तुमी कमेंट मान सांगाय आनीक येस गूड नायट